Bagion Francis Xavier'चे reliquin besaw sugली जी कोण दुयेंत आसात तांकां कुडींत मनांत आनी ओतम्यांत पेकोवणी मेळच्याक जी कोण अभ्यास करूंक तांकां आगोड जाता तांकां मदत मेळच्याक आनी जी कोण बरी शिकतात तांकां फुडलो अभ्यास करूंक तांकां युनिवर्सिटीन वो हेरा जाग्यांचेर एडमिशन मेळच्याक तांचे पासत आमी मागया. त्याच बरोबर जी कोण बर्थडे सेलिब्रेट करतात आनी आपल्या काजाराचो दीस मनयतात तितल्याय पासत आमी हें बेसांव मागया. त्या भायर जांकां बुजवण जाय तांची मेलिल्लीं आसा तांकां बुजवण मेळच्याक त्याच प्रमाणे जी मेल्लीं आसा तांकां सुर्गीचें सूख मेळच्याक ताचे मदतीन मागण्यांत तांकांय बरेपण फाव जावच्याक. आनी हेरां तुमच्यो ज्यो गरजो आसात त्यो मनांत आनी काळजांत धरून वो आशिर्वाद आमी घेवया. सर्वेस्पोर तुमचेर आशिर्वाद घालूं आनी तुमकां सांबाळूं. सर्वेस्पोर आपल्या मुखामळाचो पोरजोळ तुमचेर घालूं आनी तुमकां प्रसन्न जावं. सर्वेस्पोर आपले मुखामळ तुमकां दाखोवं आनी तुमकां शांती दिवं. जो मनीस पातक्याच्या मार्गार भोंवना ओ धर्मी मनशाच्या सांगाता बसना तो खरोच भागी. तो दीस रात देवाच्या उपदेशांचेर नियाळ करता. व्हांवत्या वाळ्याचे देगेर लायिल्ल्या रुखा परी ताचें जिवीत. बागियोन फ्रांसीस शेवेरा जेजूच्या मोगान तुजे काळीज सगळ्यांच लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी सुरवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तुगे लोयांचो जीव झरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोसार आमी बापाक दिनवासतांव आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जोण आपणाक जाय तें बागियोन फ्रांसीस कडेन मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक वाखाणटाव. आमेन. आनी सोरपोदिदाद देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. Xavier, voladura, radisam las nolas, besam